गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशें आहाय सगळीं? समजता सगळीं बरी आहाय म्हूण. आनी आतां जाल्या मॉर्निंग आनी जाल्याय 7:30. ओके, आनी आज सो स्टार्ट मुगेलें काम. न्हिदलो हांय कित्याक लेट, काल लेट वेरेशें एडिटींग कोतालें, लेट जालें ताका. सो हांव उठोन चल्लो कामां. आनी कितें सांगूच तुमकां, सारकी चड गरमी हिंगा, सारकी चड जाता गरमी. सोंसू जायना. आज ऑलरेडी 39 डिग्रीज जाल्या. काल इवनिंग 48 दाखयताली आमगे कारा हेजे टेम्परेचर रिडिंगाचे. 48 दाखयताली आनी हांव गाडी धुवपाक गेलो न्हू. चड सारकी चड गरमी. आनी मुखार आनी कांय डिस्ट्रीक म्हणा सारकी हेजी जालो आहा. नाका कितें जालो तो वेदर आख्खो. आनी मागीर म्हळ्यार आफ्टरनून म्हळ्यार चड जातालो आनी गरमी जाताली. बट म्हाका चड गरमी लागना वयर. सो हिंग सकला चड गरमी आसतली. वयर मातशें कितें हायट आहा न्हू, तेका लागून चड गरमी आसना. बट आसतली, बट इतुली न्हू जितू हिंगा आहा ती. केस चलो तुमगे दीस बरो आहा न्हू? चाव बाव पिली? आनी हांव वचोन पितलो चाव, कित्याक म्हाका सकाळ म्हण पिवपा बरो दिसना चाव. म्हाका जिमा सबस्क्रिप्शनूय घेवपा जाय, कित्याक आज समज बेगीन येयलो जाल्यार हांव आज वचोन करतलो काम. आनी कित्याक कामाचो येयलो म्हणटकीर मागीर म्हाका इवनींग देखो लेट 24 hours ओपन आसत ती जीम. सो म्हज्यान कामाचो येयन देखो करूं. एक्चुली म्हाका हॉटेलां मेळटा, बट लेट जाता न्हू. ओवर येता म्हळ्यार सकल म्हळ्यार जीव कासो जाता सारको. सो तेका लागून हांव एवॉयड करता वयर करपाकूच. काम काबार जालें हिंग येयलें म्हणटकीर मागीर म्हज्यान वचूं जाता, कित्याक बोगले मुगे फ्लॅटाको बोगले जीम. वायटूय दिसता गोंय सावन येयलो मू. बट कितें करया, काम न्हू. बट एकोदां बरें दिसता उमानूय येन. ड्रायव्ह करपा बरें मेळटा न्हू, रस्ते बरें सांगिल्लें. आज चोया दाखयता तुमकां मुगे दीस कितको वयता तो. ओके, आज फर्स्ट डे मुगेलो आफ्टर वेकेशन. एक्चुली काल आहलो, बट काल तुमकां सांगिल्लें हांवें गेलो ना. आज वयता आनी थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. ओके, आनी एक पाटी गोंय जायत मोग दाखयलो मग तुमी. तेच भाशेन दाखयत रावाय आनी सुणाकाय आमकां सपोर्ट कराय. शेअर करा आमगेले विडियोज. सबस्क्रायब करपा लाय तुमगे फॅमिली फ्रेंड्स सगळ्यांक. जायत मोग आनी जायत सपोर्ट मेळ्ळा आमकां गोंयांत. आनी थँक्यू तुमकां जी कोण सगळीं मेळ्ळाय तांकां. ओके, बरें जाल्यार मेळ आमगे सबस्क्रायबर्स आनी आमगे फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम. देवान तुमकां बरो भलायक दिवं आनी सदां हॅपी दवरूं. ओके, आनी आमी तुमकां आमगे वदां जात ते भाशेन आमी तुमकां एंटरटेन करपा ट्राय करतलीं. ओके, अनायरा सॅड आहा गोंय सोडून येयलो मू. आलेया हॅपी आहा, बट अनायरा जातोलें कित्याक थोडे दीस ते एटॅच जालें न्हू सारकें गोंया चड. तेका पयलींचो गोंयच मोग चड. बट तेका मुजेय बरी रावपा जाय न्हू, तेंय आहा सगळें मेळना न्हू. सो बट जातोलें 2 दीस मातशें ओगे आहा ते टीव्ही चोयता आतां. आय मीन एक दीस कालचो टीव्ही चोयत आहलें. काल चड उलोवपा येयलें ना. म्हाका कळ्ळें मागीर तेगेलें कितें मातशें सॅड आहा. बट ऑल ओके आतां ट्युशन्सूय स्टार्ट जातलीं. सो ते बिजी उरतलें कित्याक एग्जाम्स आहाय मागीर तेगेले आफ्टर 2.5 months. येस फ्रेंड्स, कितें सांगता जाणा तुमकां हांव की नेक्स्ट वीक जेन्ना ऑफ आसतलो न्हू तेन्ना हांव एक कुकींग विडियो काडटलो. ओके, आतां येयलाय न्हू आमी कुकींग विडियो एक करतलो. बरी रेसिपी एक करतलो, एक चिंतून दवरलो हांवें आनी तुमकां कळटलें. ओके, नेक्स्ट ऑफ हांव करता तो प्लॅन जायते आहाय. ओके, आतां गरमी न्हू, सो मातशें म्हाकाय भायर चड भोंवपाकूय दिसना, कित्याक बरो न्हू चडूय गरमेचें भोंवप. सो एवॉयड करतलो चड भोंवपाक. बट येस, गोडे समज वेदर बी बरो आहा जाल्यार मस्कटूय वयतली. ओके, हे म्हयन्याक चोया कितें जाता सिट्युएशन. हे वॉराचें आसून चलता न्हू, तेंय मातशें बंद जावपा जाय. खूंय वोसो भिरांसता दुसरे घोडे, कित्याक सांगो जायना केदो कितें जावपा शकता तें.
आतां दाखोय तुमकां व्यू एन्जॉय कराय व्यू ओके जी आमकां पयलींसान चोयताय तेम चोयला ऑलरेडी हो व्यू बट जी कोण आमकां न्यू येयलाय चोय सबस्क्रायबर्स प्लीज चोयाय ओके हांव तुमकां दाखयतलो आमगे हांव कामां वयता चोय केसो दोंगर मेळटाय ते म्हाका वाटेर आनी बरें उंच तें ओके दाखयतो तुमकां एन्जॉय कराय इतलें की मातशें आज हेजी आहा ओके क्लियर दिश्टी पडपा ना बट एन्जॉय कराय जे भाशेन हांव दाखयता तेश को नेक्स्ट टायम मागीर आनी समज क्लियर आहा जाल्यार मागीर आनी दाखयता तुमकां ओके चल सी यू देन एन्जॉय Find my way to you. Yeah. I want to find my way to you. You, my love. There's so many people who say that they won't when they will. I could use some motivation, but I know how I feel. Faster than you like, it's over and that's the end. Yeah. Faster than you like, it's over and that's the end. It's over and that's the end. Oh, I want to find my way to you. हाय ग्रेस फॅमिली केशांय तुमी सगळीं समजता तुमी सगळीं बरी हाय म्हूण आनी आमी बी इचोय आहाय सगळीं बरीं आनी इचोय जाल्या ओमान आतां मॉर्निंग आनी हांव उठलोलें ओडो मॉर्निंग एशली उठोन कामां गेलो आपणागे आयज स्टार्ट बॅक टू वर्क एशली गेलो कामां आनी हांव मॉर्निंग उठोन सगळें किचन सेटअप केलां आख्खें क्लीन केलां ओके काल फकत कितें आहलो तें काडलोलें सगळें सामान पयलींचें आनी सगळें रिस्टॉक केलोलें सो आयज हांवें सगळें किचन सान मॉप बी लायन एंड एवरीथींग कावंटर्स क्लीन सगळें आयदोण बी धुवन काडली मॉर्निंग दाखयत तुमकां ओके चोय सगळें सेट किचन सगळें क्लीन करून दवरलां आनी आयज फीश कितें कोताय तें दाखयत तुमकां सो आयज जेवणां हेचोय सी बास काल घेयलो तें आमी लुलू ओके तें आतां फ्रिजरांत हेचो भायर काडून दवरलां आनी हें अलिया गेलें फीश सामन अलिया सामन लायक जाता सो तेका सामन हाडलां आनी आयरा आमगे जोबो हायना बट हांव तेका थोडेंशें घातां सो हेचो हें आनी हें सी बास सो हें मातशें जावपा दवरता आनी कोण उठोलां दाखयत तुमकां कोण उठोल तें हेचो कोण उठोलां गूड मॉर्निंग आले बेबी गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग बाबा से गुड मॉर्निंग गेले गेले बोध चोय तेका आतां तेगे प्ले रुमा वयता चोय सो अलिया प्ले रुमा हाडपाक गेलां सो तें मातशें हेटा मातशें निवळत म्हळ्यार न्हिदां तुलें हांव दाखयत तुमकां हेचोय हांवें ई कप्स एअरपोर्टाचेर गेलोलीं गोंय एअरपोर्टाचेर हेचोय ड्रिंक लायक अ गोवन आनी हेचोय म्हाका गोवा बरें लागता सो ही कप्स केल्लीं आनी हेचोय सगळें कॉफी बी करपाक आमगे घायलां आनी हेचोय हें कप हांवें एशली घेयलां तें ग्लासा भाशेन जाय आसलोलें सो सेम तेका हांवें ग्लासा भाशेन घेयलां हें न्हू एअरपोर्टाचेर रॅबीट हें आहा थिंगा स्टोर आहा सो थिंगसो घेयलो हांवें बरें दिसता हेचोय ओके सो चल हांव मुगे कॉफी कोता आतां कोण डाडा सोदिता डाडा नॉट डे बेबी डाडा आयज सो गेलो ऑफिस कामां गेलो डाडा हय ऑफिस गेला इवनिंग येतलो ओके डाडा सोदिता डाडा कोण डाडा कम लेट्स ब्रश योर टीथ कम बेगीन यो एश दवर आनी यो अलिया सोदिता तेगे दाडाक तो दाडा एशली सोदां आसता न्हू लायक गोंय बी घरा आसतालो सो तें आतां चिंतून घरा आहा ओके सो ह्या टायम लागतलो अलियाक अंडरस्टँड जावपा हेचो आयकोताचोय
Alu, go keep your toys. We'll brush your teeth. No what? No. Go. Okay, friends. So, हांव मातशें मुगेली चोय कॉफी पिता. आनी चोय गोंय मिस कोन्न मुगे कॉफी पिता आनी अलिया ब्रश बी कोता आनी मागीर मेळ तुमकां आनी गोरमी सारकी चोड आहा ओमान सारकी चोड. ओके सो चल मागीर मेळ तुमकां बाय. बरें दिसता सारकें. आज सद्या न्हू चड गोरमी ना. आतां थोडे वखदान लायक 12-1 म्हळ्यार सारकी चड जाता चड गोरमी सारकी 43-50 वयता इतू गोरमी जाता सारकी. आज सद्या तितून ना आनी आमगे एकदां न्यू रूट स्टार्ट केलो ऑलरेडी तेन्ना काटाले न्हू जाता. दुसरी सायड बंद केल्या ही सायड ओपन केल्या सारको बोगले आवाज येता गाडयेचो आख्खो. आमगे कॉफी थोडीशी एन्जॉय कोता. नायरा अलिया दोगांय उठोवली आनी ती आपणागे ब्रश कोताय साय म्हळ्यार तितू म्हळ्यार भायले येतले आमगे कॉफी एन्जॉय कोता मू. ओके सो चल एन्जॉय कोता आमगे कॉफी आनी मागीर मेळ तुमकां रांदीत त्या दोना सोमते बाय. A few moments later. Hi friends, so I'm getting Anita is going to get baby dinner to get so again. वयता बेबी घेन Baby dinner dinner. And then baby to baby hair and then don't take it. राव रे त्या बेबी मेकअप केलती हे ते हेल्लो बेबी Kaya ye no? कित्या कलर केलती तेका Kaya teka kai. तुई मामाम केलो. Kaya mama. गुड गर्ल. Yes, I take it so. Adi, saka mai take it so. आं तें गुशा करपाचें. अलियान ब्रेकफास्ट बी केलो न्हू रे. आतां लिया हिंगा प्ले कोतोले. बरें प्रेम आहा मरे तुकोडे बेबी. चल वॉकर. आं गुड गर्ल. ब्लँकेट जाय हुई बरें तूं प्ले कर. आनी हें चोय आमगे आनू कित कोत रे. Read. कितें रीड कोता. हांव तुवें बुकींग येयलो तो न्हू रे एअरपोर्टाचेर. Hoy. बरो आहा स्टोरीज. Hoy. स्टोरी बुक ओ कितें. Story book and illustration. आं Friends, saya take a back idea. ब्लँकेट घायले दाखय एश दाखय. उणाय रे दिश्टी पोणा प्रेम. आवय ब्लँकेट घायले मरे शी हा तेंका. Oh, she had to. आं एसी हा न्हू हय. Maybe a fan be a no, she had. हय एसी बी हा फॅन बी हा. That's behind the room. हय I'll be blanket jacket and I'll be that blanket jacket. बरें. My baby sheet protect. ओके तूं आतां प्ले कर मामा वयता कुकिंग करपा. ओके ओके हें चोय नायरा बरो आहा रे. Oi, it's now get hooked to magic. कितें ओ तूं एअरपोर्टार गेल्लो गोंयान न्हू. Oi, friends तुका बुक दिश्टी पडसला घे आया सारको बेस्ट बुकाचो हे राव हिंगा 4 हाय आनी माय लास्ट पेज दाखय तुमकां. बरें आहाय मरे न्हू. हय लास्ट पेजीचेर तुमकां एशको मेळटल्यो तें आन्सर्स मेळटा तुमकां लायक क्वेश्चन तुमकां विचारतो ती आनी मागीर तूं आन्सर Answer दिवपाचो. ताका लागून स्टोरी बुक कंप्लिटली बाय अंडरस्टँड जावपा जाय. हय हांवें हो एक रीड केलो कालूच हें केलें आतां इंकोता इंग्लीश खंयची लँग्वेज रे ती. इंग्लीश. आं आतां रांदू वयता. येस आय एम गोइंग टू कुक. आयज कितें हाडलें जाणा तूं नुस्तें. ओय कितें बट एक चोयला तेजें नांव म्हाका. सालमन हांवें सामान हें गेलें आलू गेलें आनी सीबास न्हू रे. सीबास. ओके चल हांव वयता कुकींग मातशें हेजें नॉट तर हय निरपोणस कोता कोड कोता हांव निरपोणस आनी थोडे फ्राय कोताले. ओके आलू बेबी मातशें चोय. ओके तें मस्ती कोता मातशें तेका चोय थिंगा. हय ओके चलो. सो फ्रेंड्स हांव येयलां हेचो किचनाक आनी
फीश बी चोय क्लीन केलें आनी आतां हांव मसाला लायतलें ओके आनी अनायराक हांव रिचाद मसाला घालपाना हांव म्हाका आनी एशले रिचाद मसाला लायतलें अनायरा बेश्टें टर्मरीक सॉल्ट तेंच पेपर आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट बस इतलें घातलें आनी थोडोसो पेपर बिकॉज कोंता येना न्हू सो तेका लागो अनायराक ओके सो तें जालें आनी हांव तुमकां दाखोवपा सोदतालें रिचाद मसाला हांव एक पाटी घराको करपाना कित्याक हांवें ऑलरेडी स्टॉक हाडा गोंयसून अचय पॅकेटां मुगे मामीन कोन्न दिल म्हाका ओके तुमकांय बी जायो रिचाद मसाला बी जाल्यार हांव तुमकां डिटेल्स दितां अचय रिचाद मसाला आनी डिफरंट जायत भाशे पिकल्सां तुमकां जाय जाल्यार ऑर्डर कराय हेचोय मातिल्दास किचन होम मेड ऑर्गेनीक गोवन पिकल आनी रिचादो मसाला अचय सगळें मेळटा ओके नो एडेड प्रेजर्वेटिव्स प्रेजर्वेटिव्स कांय नाय सारकें ऑर्गेनीक मोल म्हणाका केसली पिकल म्हणाका ओके सगळें तुमकां कॉन्टेक्ट करूं जाय हांव हेचे स्क्रिनीचेर कॉन्टेक्ट नंबर घातां ओके तुमकां भायर बी व्हरपा जाय ओ इवन घरा कडेन खावपा जाय तुम लायक करूं नाका आनी तुमकां रेडी जाय जाल्यार हेचो फ्रेश जाल्यार हेचो फ्रेश सारकें रिचाद मसाला ऑर्डर कराय ओके हे नंबराचेर ओके सारकें ऑर्गेनीक आनी फ्रेश ऑर्डर कराय हेचोय हांव नंबर घातां स्क्रिनीचेर ओके सो चल हांव कोतां मुगेलें फीश रेडी कोतां मॅरिनेशना घालून दोतां दोगांयगेले आनी हांव कोतां पातपोणोस अचय पातपोणोस हाडलो काल लुलू हायपर मार्केटांसो ओके सो ते कोतां आतां कोड कोतोलें आनी थोडेशें फ्राय कोतोलें ओके सो चल दाखोतां मागीर दाखयता तुमकां हांव कित कित केलें तें कित कित रांदिलें तें ओके सो चल बाय सो हाय फ्रेंड्स रिचाद मसाला कलर सारको रेड बरो तांबडो आनी सारको बरो पेस्ट सारको ओके हांवें सांगिल्ले ते भाशेन तुमकां तर जाय जाल्यार ऑर्डर प्लेस कराय ओके त्या नंबराचेर हांवें तुमकां दिलें तें आनी एक क्लियर करपा सोदिता तुमकां तरी जेन्युइनली ऑर्डर प्लेस करपा जाय जाल्यार कॉल कराय बेश्टे अननेसेसरी आमगे कॉन्टेक्ट नंबर घेवपा बी लायक सोतावपा बी हेच्या पय जालो सो तेका लागून प्लीज तुमकां ऑर्डर प्लेस करूं जाय जाल्यार फोन कराय थँक्यू 1 hour later. सो फ्रेंड्स हेचोय जेवण जालें रेडी असोय केला रायस जेवणां आनी हिंग केल्या हांवें गरम गरम आहा हिचोय भेंड्यां भाजी गरम आहा हिचोय भेंड्यां भाजी केल्या आनी निरपणसाची हिचोय कूड केल्या येल्लो करी केल्या आनी हेचोय सी बास हें केलां अनायराक आनी गेलें रिचाद फ्राय सो फ्रेंड्स हेचोय रांदिलें आनी अनायराय बी आपणें गेलें जेवपाक तुमकां दाखयलें कित कित रांदिलें तें कांसेर आहा ट्रॅवलिंगाची आजून बट स्टील केलां फास्ट रांदून काडे आनी गोरमी इतू जाता किचना म्हजी माय सारकें टेपा उदो देखून नोडाचें इतू गरम येता गिजर देखून ऑन करपा नाका म्हूण टेस्ट करून सो ह्या चड गरमी ओमान चड म्हळ्यार चड गरमी गोंयच्या कोण चड सो चल हांव जेयता तो मेळटा तुमकां आतां हांव वयतां अलिया लावपाक आनी मागीर मेळटा ओके बाय A few moments later. सो फ्रेंड्स हेचो फीश तुमकां हांवें सांगिल्लें न्हू हांव टेस्ट करून सांगता मग तुमकां वाव रिचाद मसाला बेस्ट लागता खावपाक आनी दाखय तुमकां बेस्ट टेस्ट हेचो बॉम्बे डक्स ए रेडी टू ईट आखे मसाला आसा आतां हितून रेडी टू ईट तुगे फ्रिजीन दवरलें मातशें वगत भायर काड ओ डायरेक्ट थोडे देखून खायला कांय ना हांवें सोमतें काळे फ्रिजींतले आनी हेचो बेस्ट लागता खावपाक यम्मी सो फ्रेंड्स आतां हांव जेयतां आनी हांव मेळटा तुमकां मागीर ओके बाय Later. आनी चोय सॅन्डस्टॉर्म स्टार्ट जाला वेदर कितें चलता चोय गॉड लुक एट दीस
फ्रेंड्स सँडस्टॉर्म जाता भायल्यान आनी पावस पडटा पावस बारीक फ्रेंड्स हांव कितू हॅपी हा पावस पडटा कित्याक गोंय पावस पडटा न्हू तसो वार मारता चोय बरें वार मारता चोय सँडस्टॉर्म जाता वार चोय देर देखो हांव बोट दोना बट स्टील फ्रेंड्स सोय म्हाका बरें वार मारता जिगल बिगल मो लायटनिंग लायटनिंग स्टार्ट होय पावस पडटलो माय गॉड चेश कचो आदोल्याचो ए हांव भितो या यो हांव मुगतोली हिंगा चल या लेट्स गो गोड गोड म्हाका गोड गोड माता याडा खबर हा का नोका हांव दाडा मेसेज कोरया दाडा भायर सोला दाडा मेळटो मुगो सो दाडा फोन कोरया ते जेव घाल न्हू ते पावस पडटा पावस स्टार्ट जालो बरो पडटा सारको हेवी रेट हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग आजचें आतां काम काबार जाल्या आज म्हाका कांय शूट करूं मेळो ना ओके कामाचें कितें बिजी आसलीं हांवें आनी मातशें आज वेकेशनाचो आयिल्लो सो जायत काम आसताय फॉलो अप करपा आसताय सो तें सगलें केलें आनी आज जाल्यार हिंगा 6 आनी वयता आतां घरा आज मातशें प्रोडक्टीव आसलो दीस सारकें कित्याक जायत काम आनी जायत फॉलो अप्स आसले न्हू ताका लागून ओके आतां वयता घरा आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके चल टायर्ड जाला आज सारको ओके चल सी यू देन बाय बाय A few moments later. सो फ्रेंड्स आतां म्हाका वेनिशान मेसेज केल्या आनी सांगिलां की सोकला सारकें वार माता आनी पावसा जाल म्हूण बट वयर म्हाका कांय कोणा बट वयर तुम दिश्टी पडटा आसतलें चोय खूब बी कितें जालें ती ओके सो वेदर सारको चेंज जाता कित्याक थंडरस्टॉर्म म्हूण सांगलें तेमी आज आनी सडनली आतां दिसता म्हाकाय दिश्टी पडटा सोकला सारकें क्लाउडी आहा जे तुमकां दिश्टी पडटा आसतलें सांबाळ यो ही आतां मेसेज केली ताणें म्हाका विडियो धाडा त्यात वार सुटला सोकलासो सो म्हाका आनी मेळना जाल्यार पुरो चड वार फ्रेंड्स मातशें सोकला पावलो आनी स्टार्ट पावस ओके बरो येयला पावस सारको तुमी चोवपाक शकताय चोय पावस बरो येयला सॉलिड पावस पडटा आनी हांव पावतूय येयलो घरा आनी एक 5 मिनटां म्हणल्यार हांव पावलो चोय घरा हिंगा मेळटो म्हाका पावस सारको आनी चोय वेदर चोय सारको ओमानचो सडनली आख्खो चेंज जालो काय बरो आहलो न्हू आनी सडनली आख्खो चेंज जालो ताका लागून वेनिशान म्हाका बरी मेसेज केली सांबाळ यो मो हिंगा ऑलरेडी चालू जालो मो पावस म्हळ्यार रोखडी भिरांत रोखडे हिंगा येताय फ्लड्स रोखडे येताय कित्याक उदक वचपाक सुवात ना न्हू हिंगा झाड बाड चड न्हय न्हू आमगे गोंयचे भाशेन फ्रेंड्स बरो पावस पडला आनी एशली पावत येयलो मी आतां चोया होच एशली पावलो दिश्टी पडटा हांव नको सायड लायट मान आहा आयज बरी लेट जाल तेका येता 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 चोय येयलो घरा बरो पडला पावस जोगील माताय सारकें सो फ्रेंड्स चोय पावलो आनी चोय पायल्या कितू पावस पण चोय उदक बोल तें चोय ओके आनी तितलो पडटा चोय पावस वयता बेगीन वयता मनशांनी रावताय मागीर मेळटा तुमकां सी एशली येयलो
यो यो तसं पाऊस खूप बरो पावस पडटा सारको पुलीस आलेले स्लो हें कोताले कमेंट शेअर सब्सक्राइब